जो गोळाली 70ल्या ठाणे डोंबिवली पंचायतीन वाघ मेल्लो आसा त्या वाघाचे काल शवविच्छेदनाचे जे काम आसा पोस्टमॉर्टम ते चालू असले त्या वेळार अशें लक्षात येयलें की वाघाचे जे चारूय पंजे असले त्या चारूय पंजांची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्ली आसा. हेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की हो जो वाघ आसा हो नैसर्गिक रित्या मेल्लो आसूं किंवा तेचेर विष बाधा जावं परंतु त्याच्या मृत्यू नंतर त्याच्या जे म्हणजे नाखटां जी आसा किंवा दात आसा हांकां किंमत आसा आयज बाजारपेठेन हे लोकांक खबर आसा आनी ते काही लोकांनी ही जी नाखटां जी आसा ती काडून हिल्ली आसा हे स्पश्ट जाता आनी ताका लागून हे जे वाघाच्या मृत्यूचें प्रकरण आसा आमी ज्या पद्दतीन पळयता त्या पद्दतीन ते ना. 2009 केरी 70 हांगासर जो वाघ मारलेलो तेन्नाय तिची नाखटां जी आसली ती गायब जाल्ली. म्हणजे अशा पद्दतीन कांय लोक जे आसा हे वाघाचो मृत्यू जेन्ना जाता तेन्ना ह्यो गजाली ज्यो आसा नाखटां आसा दात आसा हांकां मूल्य आसा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन ते खबर आसा वाघाच्या कातडेक मोल आसा हे खबर आसा आनी ताका लागून अशा पद्दतीन ह्या सगळ्या गजालींची तस्करी करपी टोळी जी आसा ती ह्या परिसरांत वावुरता काय ना हे हेचोय जो शोध आसा हो वन खात्यान घेवपाक जाय आनी त्या संदर्भात जे गुंतलेले लोक आसा तेंचेर कडक कारवाई करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हे सगळें प्रकरण जे आसा ते वेगळीच दिशा घेतली. ह्या संदर्भान हांव महाराष्ट्राचे जे उपवनपाल आसा समाधान चव्हाण हांच्या कडेन चर्चा केली आनी तांकां सांगलें की गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांच्या सह्याद्रीच्या परिसरांत वाघाचो संचार आसा आनी ताका लागून तुमी एकठांय येवन वाघाच्या अस्तित्वा खातीर वाघाचें संवर्धन आनी संरक्षण जावचें हाच्या खातीर प्रयत्न करचे अशें तांकां हांवें विनवणी केल्ली आसा.